म्हज्या भाव भयणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोग सुस्वागत मागता। आमची ते सवाई इरादे घेवन ह्या पुंतळाक मी आयल्या समया मुखार थोडो वेळ करसूंक समयाची आराधना मुखांतर समयाची बेसांवां कृपा संत जोडूंक आमी हांगासर आयल्या। तुमकां सर्वांक बरो स्वागत मागता आसतना समया संगीत थोडो वेळ करशी आमचे काळीज आमचे मौन आमचे अंतस्कर सगळे समया मुखार दवरया। समयाची भरपूर आशिर्वाद बेसांवां जोडया। हे तुमी कश्ट केल्याने वजन वयतल्यान हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी, हांव तुमकां भलायकी दिता म्हणलो स्वामी, हांव तुमकां कृपेन भरता म्हणलो स्वामी, आमकां आशिर्वाद आनी बेसांव दिता। हे वखदां आमी आराधना करूंक तयार जावया। म्हज्या बाबडीनो तुमकां कोणाक कुमसार जावंक जाय जाल्यार पदऱ्या पोतीचो कुमसारीत आसा। आराधनाच्या चपलांत तुमी कुमसार जावचे आनी मोठे फेस्ताक तयार जावचे। हे संदर्भात आराधनाचे गीत आमी गावया। आराधन स्तुती हांव करता तुका, सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर। सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता हालेलुया 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 हालेलुया। जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जावनी अंधकार नाश करूंक उजवाड जावन येसुनी दे दिवच्या आत्म्या बिरान पयस करूंक संतोषान गायता कृपेन आमकां बर। आमचो स्वामी आमच्या मदें आसा, जंय मनांत द्वेश थंयसर बक्षूंक शिकोवचो स्वामी, पातक्यांच्या वडनाचो उजो थांबोवचो स्वामी, उज्याचो छिबो आज आमचेर पाठोवचो स्वामी, खोटेपणाचो बांदपास सगळे आमचे तुटोवन घालचो स्वामी। आमचो जीव आमचो दातार आमचो स्वामी आमच्या मदें आसा। हे स्वामीची स्तुती करया। हे स्वामी हालेलुया 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 हालेलुया। हरगा जेजू जेजू आराधना जेजू सगळे खळ संबंधित समय तुंबवर्तो देव सुखाचा महिमा तुझा आराधना ग्लप शदला बला बला लंदला या हाला 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 येसुवे 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 जेजू 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 चीज 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 येसुवे येसुवे जेजू 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 ओ वेळ तुझे सवय कोर्संक तुझे आशीर्वाद जोडोंक तुझे बेसांवां जोडोंक आमकां भोवंक कर समया समया आमी तुका अर्घ दिता हांगासर येवन या बाळू जेजूच्या पुंतळाक थोडो वेळ तुझे सवय कोर्संक तुझे सवय आसूंक तुझे समाधान जोडोंक तुझे भलायकी जोडोंक तुझे संत जोडोंक जिवितांतले बांदपास तुटोंक आमकां एक अवकाश करून दिल्या पासत तुका आमी अर्घ दिता समया ओ वेळ तुका आमी समर्पिता समया ह्या वेळांत तुझी स्तुती करूं
करो तुका आराधना करो पत्काचे बोक्षणे जोडो आमचे समर्पण करो तुझी कृपा तुझी सकत तुझे बेसावा तुझो आशीर्वाद जोडो आमकां बाबा कर सोम्या जेजू या सगळ्या एका घंट्याच्या वरात आमकां कृपा लाभय सकत लाभय कृपा लाभय बेसाव लाभय सोम्या हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू उगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 बसया मगळ बाबणीनो आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा हे सोमयेची स्तुती करच्याक आराधना करच्याक हे सोमयेची बेसांवां जोडच्याक आमी हांगासर आयल्या कीर्तन 100 साम 100 कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची स्तुती करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलो सुदेव म्हण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताचे अधीन आमी आसां आमी ताची परसां ताच्या सरोवाच्यो शेळयो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कीर्तनगार बोवा पुरब्यान म्हणटा कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर्व देशांनो सर्वेस्पराच्या मनाक गितां गावंक येया कशें येया संतोषान येया पृथ्वेच्या सर्व देशांनो पृथ्वेन कितलीं देशां आसात ती सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गावंक येया आनंदान सर्वेस्पराची स्तुती करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर एकलो सुदेव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना म्हूण वळखून घेया कित्याक ताणें आमकां रचल्यांत ताचे अधीन आमी आसां आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो तो आमचो गवळी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कीर्तन मुंदारून म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा कितें म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग संततेतावन संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सर्वेस्परा मुखार आमी संतोषान येवंक जाय आज हांगासर संतोष आनंद आनी उल्हास कितें संतोष आनंद आनी उल्हास आमच्या जिवितांत आमकां संतोष केदाळा भोगता केदाळा संतोष जाता आमकां आमी आशिल्ले मेळ्ळे बरें रिजल्ट आयले CA पास जालें जाल्यार कितें जाता संतोष जाता न्ही गे संतोष जाता बेगी बरें रिजल्ट आयले संतोष जालो आमकां न्ही गे धरलें काम मूग दिलें आमकां संतोष जाता वय गे संतोष रांदल्लें जेवण बरें रुचीचें जालें कितें जाता संतोष जाता आनंद म्हळ्यार कितें आनंद म्हळ्यार
ತೆಂತಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂತೋಷ ಗುಂಗಣೆ ಸಂತೋಷ ಅನಂತ ಕನ್ನಡ ಆನಂದ आनंद मिळागे आनंद अनेकही रीतीचा एक गुंडाय असो संतोष कळलं की गुंडाय असो आनंद तो आमच्या काळ सांतावन आत्म्यांतावन येऊसो कळलं की तो आनंद हो संतोष असा बळे संतोष तो थोडा तेंपाक आसो कळलं की हां रिजल्ट जाले एक दीस दोन दीस संतोष कळलं की मागीर चॉकलेटां खावन मिठाय खावन जालें जेवण रुचीचें जालें संतोष खावन जावन त्या दिसा खावन जेवण मूग दिलें दुसऱ्या दिसा नान संतोष तो कळ्ळें की तो क्षणीक आनंद आसा पळय तो थोड्या तेंपांत उरचो तसलो आनंद कळ्ळें की तो एक आनंद कितलो तेंप गेल्यार तो एक आनंद आमच्या काळजा मदींत आसता ताका आनंद म्हणचे आनंदान येया आनी उल्हासाचें कितें उल्हास म्हळ्यार कितें वो संतोष आनी आनंद दोनी सांगाता मेळटना आमची कूड उडी मारता वायब्रेट जाता उल्हास कळ्ळें की वो आनंद संतोष सांगाता मेळटना कितें जाता कूड उल्हास बरीत उल्हासाची उल्हास म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां संतोष आसा आनंद आसा पूण उल्हास आसना न्ही गे उल्हास न्ही गे मुरचाट पडले बरी हां आसा चलता संतोष आसा आनंद आसा पूण उल्हास ना कळ्ळें समजलें तुमकां उल्हास बरी जाय जाल्यार वो संतोष आनंद सांगाता मेळत जाय आमी उल्हास बरी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमी आनंदाची संतोषाची उल्हासाची बरकी जाय जाल्यार कितें करी जाय सोम्याची स्तुती करी हां व्हेरी गुड सोम्याची स्तुती कर देखून उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत आमी गावया बुकांत ना पूण आमचो भाव गायता आमी रिपीट करया जायत की हां ताळयो पेटून संतोषान हें गीत आमी गावचें भक्ता पालका लोकरक्षका येसू ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕಪಾಲಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು हे गीत आमी गायतना सुमेसो संतोष सुमेसो आनंद सुमेसो उजवाड आमचे ती फांगोदी म्हण मागया भक्तपालक लोकरक्षक जीवदायक येसु सांगा भक्तपालक लोकरक्षक जीवदायक येसु ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು विश्वास भरलेल्या मनांतल्यान तुका पळोवंक अत्रेगान आसा सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो सगळ्या संवसाराक तो उजवाड लाभता तो उजवाड म्हाका दी सोम्या त्या उजवाडांत म्हजें मौन संतोषाचें म्हजें जिवीत आनंदाचें म्हजें जिवीत उल्हासाचें जावंक करपा दी सोम्या ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಸುರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ
ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ काणुವುದು ಬೆಳಕು पदकाच्या मनात आम्ही पदकाच्या कोणांत करगून असलेले मनुष्य आणि मुखार पदक करिना म्हणून निश्चय घेऊन तुझ्या मुखार आयल्यार सोम्या तुझे नाव काढल्यार पुढे आमची पदकाची कथा दोन वेतात आम्ही नितळ जाता जाग्यो नितळ जाल्ले बरी आमचे ती नितळाई लाभता आमकां जिवीत मेळटा आमकां संतोष फावो जाता तो आनंद आणि उल्हास आमचे ते रुता जाता असले जिवीत कृपा तुझ्या उजवडांत दिवंक आमकां कृपा दी सोम्या ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು द्वेष राग मोसर दौरनाची येतले आमकां तुझे नांव आमकां सुटका दितले सोम्या आम्ही सगळी भाव भयणी म्हणल्यार चिंतपाची ओंक आनी तुझ्या नांवान आमी हेरांची सेवा करूंक हेरांचो मोग करूंक हेरांक बक्षूंक हेरांतावन जिवीत जोडूंक कृपा देव सोम्या तुझ्या नांवाची स्तुती आमच्या जिविताचो उजवाड आमच्या जिविताचो संतोष आनंद उल्हास जावं सोम्या ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सगळ्या काळचा तुका वंदित महिमा तुका वरदान होपला सगळ्या काळचा वंदित
उला मारा भावा बहिणीनो उला मारा आमचं सम्या उला मारा त्याची स्तुती करा काळजात पाहून मनात पाहून सत्यात पाहून सम्याची स्तुती करा संतोष आणि आनंद आमच्या जीविताचा उल्हास सांगू दे माग हालेलुया 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 जेजू 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 जीस जीस येस हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया Ergan tu kasumia Jesu, uglap tu kasumia Jesu, studi tu kasumia Jesu, aradan tu kasumia Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bosya. Agar babani naam se sumi hamcha मध्ये अंगा सरसा. हम हर एक लँगी तो आज अपयदा. संतोष जोडोंको, आनंद बघोंको, उल्हासान जीवंको. किती करू संतोष आनंदान भरून आणि उल्हास संतोष जोडूंकू आनंदान भरूंकू उल्हासान जीवंकू समी आमकां आपोवणे दिता आपल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिसा वेळार आमी आयकतले सुवार्थेंत उपास करच्या विशांत जेजू म्हणटा होरेता सांगाता ओवळे आसतना कोणी उपास करता ते कित्याक म्हळ्यार ती संतोषान आसात न्ही थंयसर आनंद आसा थंयसर उल्हास आसा तवळ उपास ना तो संतोष काडून व्हरतले तो आनंद काडून व्हरतले तो उल्हास ना जातलो तवळ कितें जातलें उपास देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी बरो दोळे धांपया आमी आमच्या पथकाची दूख धरया आमी ते पोटी सोम्याचो संतोष सोदून वचूंक ना आमी ते पोटी सोम्याचो आनंद बगूंक ना आमी ते पोटी सोम्याच्या उल्हासांत आमी जिवंक ना सोम्या लागचे बक्षाणे मागया आमी सोम्या लागचे बक्षाणे मागया जेजू म्हणटा तुमची पातकेची निसांडा बरी खबर सतमाना कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या रासाक पातक कितेंच उपकारना तुजें परिवर्तनाचें जिवीत तें उपकारता म्हणजे जिवीत सोम्या मुखार दवरया आमी मातसा रक्ताच्या अपेक्षेक लागून केल्लीं पातकां सोम्या मुखार हाडया राग मोसोर द्वेष पडसाळ दवरनो हेरांच्यो कुडी काडल्यात हेरांक दुखयलां हेरांक बेजाराय दिल्या कुडिलांक आवय बापायंक फावो तो मान दिवंक ना ताका फाटी उलयल्या गर्वान सरल्या अंकारान सरल्या वायट चिंतना मतीन हाडरिल्या कुडीची ओडणी ती जिकोंक सकनासतना ते बुल्ल्या कुडीचे अस्कतेक लागून कुडीची दादूसकाय सोडल्या सोम्या लागचें बक्षाणें मागा फटी मारल्यात आळशीपण केलां कुबरो केल्यात वायटाक चड गुमान दिलां जेजूचें नांव काडून फाटीं सरल्या जेजूचो एक सांग फाटीं सरल्या जेजूची स्तुती करूं आराधन करूं फाटीं सरल्या कितें करूंक जाय तें करूंक ना कितें करूंक नजो तें केलां सगळे पथकाची दूख धरया एक घडी बर मौन रावा सुटाय घुमसर आमी जाल्या फाटल्या दिसांनी पूण परत आमी पथक केलां सोम्या लागचें बक्षाणें मागा हांव म्हणटा ताच्या परंतू म्हणा सोम्या जेजू काकुळतीच्या सागोरा
काकुळतीच्या सागोरा काकुळतीच्या दर्या काकुळतीच्या दर्या आमी तुका अर्गां दिता आम्ही तुका अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती करता आम्ही तुझी स्तुती करता तुका वाखणता तुका वाखणता कित्याक कित्याक तूं बरो तू बरो तूं दयाळ तू दयाळ तूं काकुळदार तू काकुळदार तुजे लागीं आयलेल्यांक तुझे लगे आयलेल्या तूं बक्षिताय तू बक्षिताय तूं वेंगताय तू वेळताय आपडताय आपडताय गुण करताय गुण करताय सुमया जेजू सोम्या हांव पातकी आम्ही पातकी कांटाळ्याचो मनीस कंटाळ्याचो मनीस हांव पातकी हांवे पातकी कुसोन गेल्लो कुसोन गेल्लो पातकांत बुडोन गेल्लो पातकान बुडोन गेल्लो पातकाच्या चिखलांत रोंबुल्लो पातकाच्या चिखलांत पातकाच्या मेळपणांत कुसुल्लो पातकाच्या मेळेपणांत कुसुल्लो तुजे मुखार आयलां सोम्या तुझे मुखार आयला वेचीक पुता बरी तुजे मुखार आयलां वेची पुताबरी तुझे मुखार आयला तुज्या थाळ्याक पळो दिवन तुझ्या ताळ्या पाडो देव हांव आयलां सोम्या हांव आयला सोम्या. पातकेजीनी सांडोवंक पातकीची बरेंची वेच जिवंक बरेची विची तुजो आशिर्वाद जोडोवंक तुझो आशीर्वाद हांव आयलां सोम्या हांव आयला सोम्या जेजू सोम्या जेजू जाकेव तुका सोदून आयलो जाके तुका सोदून आयलो पातकाची ताणें दूख धरली पातकाची ताणे दूख आनी धरली तुवें ताका बक्षिलें आणि तुवें ताका बक्षी आनी ताका बाचावी मेळ्ळी आणि ताका बचावी मेळ्ळी सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हजे पात वळखो मुझे पात हांव तुजे मुखार आयलां हांव तुझे मुखार पातकाची बक्षाणे मागता पातकाचे बक्षाणे सोम्या जेजू म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी जाकेवाक दिल्ली जाके वाग जिविताचें देणें जीविताचे देणे बाचावेचें देणें बचावेचे देणे म्हाका लाभय म्हाका लाभय सोम्या जेजू सोम्या जेजू प्रदवारी स्त्री प्रद्वारी तुजे लागीं आयली तुझे लागीं आयली पातकाची दूख धरून आयली पातकाची दूख धर बक्षाणे मागोवन आयली बक्षाणे मागोन आयली. जिविताची भीक मागोवन आयली जीविताचे भीक मागोन आनी तुवें आयली. तिका बक्षिलें आणि तुवें तिका बक्षी जिविताचें देणें दिलें जीविताचे देणे दिले म्हाकाय म्हाकाय बक्षी सोम्या बक्षी ते सोम्या जिविताचें देणें दी जीविताचे देणे हांवें केल्ल्या सर्व पातकांची हांवें केल्ल्या सर्व पातकाची दूख धरता सोम्या दूख धरता सोम्या म्हजी सगळी पातकाची कथा म्हज्या पातकाची सगळी तूं नितळ करे तूं नितळ कर. म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हज्या पातकाच्या चिखलांत म्हाका तूं नितळ करे म्हाका तूं नितळ तुजें कर. पवित्र रगत तुझे पवित्र म्हजेर शेणवून मुझे शेणव म्हाका पवित्र करे म्हाका पवित्र कर. अपराधाच्या कथांतलो अपराधाच्या कथांतलो म्हाका नितळ करे म्हाका नितळ कर. जेजू सोम्या जेजू सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या दया दाखय सोम्या दया दाखय काकूळ दाखय सोम्या काकुळ दाखय सोम्या दया दाखय दयता कये जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सांगता दयता कये जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बये जेजू असल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सांगता दयता कये जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बये हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं एक घडी बरं मौनपणी आमच्या पातकाचें बक्षाणें जोडून घेतलेल्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या उगडाप तुका सोम्या जेजू उगडाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उगड बाबडी नो कीर्तन 5 अशें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी कितें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कान दी म्हज्या सुस्काराक चीत दी म्हज्या सुस्काराक चीत दी
म्हज्या बोबेचो ताळो ऐकून घे. म्हज्या बोबेचो ताळो ऐकून घे. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. मगळ बाबडीनो जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कोणाक उलो मारता? सोम्याक हा सोम्याक सुमयाक उलो मारता बेगी. आं आतां घरांत एक अवघड घडलें. एकलो मनीस हुशार ना जालो वा काही अचानक म्हणले बरी एक घडोवन नजो जाल्लें घडलें. ते दाळा तुमी कोणाक उलो मारतात? देवा. देवाक डायरेक्ट देवा उलो मारतात की हे देवा म्हज्या ये हा? देवा म्हज्या. ओय उलो मारतात की डायरेक्ट देवा उलो मारतात की देवा म्हज्या ये देवा म्हज्या म्हणटात. देवा उलो मारतात. पूण पयलें तुमकां उडास येवचो कोण? हा हे माय हा माई. माई ना वयर आसा. माई खंय दोन येतली. पळया एक घरांत एक अनाहूत घडटना तुमकां उडास येवचो कोण तुमकां कुमके घेता? तो मनीस शेजारचो जावंक पुरो न्ही. रप्पा ताका आपय म्हूण धाडटात या तूंय धांवताय वा फोन करताय. फोन करना जाल्यार कोणाकी धाडटाय न्ही. कोण तुमकां थंयसर कुमोक करचो मनीस आसा न्ही बेगिनी. आनी तो मनीस त्या गांवांत ना त्या म्हण चिंत्या न्ही. त्या मस्त ताका आमी मिस करता आनी म्हणटा तो आसलो जाल्यार अशें जातें ना बेगिनी. वय आनी संवसारांत आमकां कुमोक करूंक कोणीय ना तवळ आमी कोणाचें नांव काडटा? सोम्याक आं पळया समजलें कळ्ळें. उठुल्ल्या बसल्याक आमी देवाचें नांव काडूंक जाय. केदळा आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार असायक जाल्ल्या वेळार न्ही. आनी देव कोणाक धाडटा? तूं खुद्द येता ना कोणाक म्हणी धाडटा. धाडटा. पळया कोणाक म्हणी धाडटा समजलें. हांव एक पटी ल्हान आसतना धाकटो आसतना घरा येतलो सेनाकेर गेल्लो म्हळ्यार वाटेन सोलोन येचें त्या तळ्या रानांतल्यान. त्या तळ्या रानांतल्यान सोलोन येचें. पांपाळे उतरतना ती बोवाचे ल्हान कळ्ळें दंकां घालून पांपाळे गेल्लें. पांपाळे आडी पावसिल्ले दीस त्या वळयेंत उदक वळटा. हांव ल्हान भुरगो ताका एक हातान धरूंक एक काल म्हणटात पळय हा कैसळ म्हणटा ताका तें आसलें. तेंय कुंबूत हांव गेलो एमको पणबूर गेल्ले बरी सीदा गेलो त्या पांपाळ्यान कोणी वचनासता. हांव मदें येताना पांपाळे गुडके सकयल कळ्ळें एकलो वता. आनी एका पाळाक धरून रावलो नातल्या उदकान. तें पाळ सकयल देंवता की थंय खाट जावना पुण्यान. हांव बोमरता माय बोमरता सकणां बोमरता. कोण आयकता म्हजो ताळो? एक पावसान तें वळाचें उदक बळा 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 थंय एक. आनी हांवें चिंतलें हांव गेलो हांव पळोवन गेलो म्हण चिंतलें ल्हान भुरगो. देवा लागीं मागलें सोम्या म्हाका राख. तुजी खुशी वयता जाल्यार म्हाका राख. पाद्र्याव जाता म्हणून हांवें राख म्हणें तितल्यांत. हांव अंतल्यार पाद्र्याव जाता म्हणून बिलकूल सांगूं ना. राख देवा म्हूण मागलें कळ्ळें की. त्या दाळा पळया तें मागून 2 मिनटां जाल्यांत त्या दाळा तेणें एकलो बाटी काडच्या गाबळे बाटी ओळच्याक वाल काडूंक एकलो मनीस आयलो तेणें पळया. हांवें तो वाल काडूंक येताना म्हाका पळयलो. ओ म्हाका ही उरला ना मागीर ताणें म्हाका धरून वयर घालो पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थोडे फावटी अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. कोण ना जाल्यार कोण आमच्या कुमकेक येतात. कोणाक उलो मारीचे आमी? हा कोणाक उलो मारीचे? देवाक उलो मारल्या वेळार कोणी म्हणी कुमकेक येतात. थोडे फावटी आमी उलोत मारिना हा क्लासाची बोबाट घालिना ते दाळ आमच्या कुमकेक कोणी येना कळ्ळें गी. देखून आमी कितें करी जाय? देवाचेर विस्वास दवरी जाय. देवाक उलो मारी जाय. आनी कोणीय म्हणी आमकां कुमोक करूंक येतात. पिडाय जाल्यार तशेंच
जिवितान कश्ट कोणाक ना म्हाका ना तुमकां ना कोणाक ना हां हां सगळ्यांक आसात कश्ट कंत बेजाराय थोड्यांक इल्लेशी कंत थोड्यांक मस्त कंत थोड्यांक इल्लेशे कश्ट थोड्या मस्त कश्ट थोड्यांक इल्लीशी पिडा थोड्यांक मस्त पिडा आसा वय की न्ही काल म्हाका शुगर खंडपटे धरलें काल म्हाका मीस भेटोवंक जायना गुंतालें पुरा जाल्यार हांव मीस भेटयलें कश्टांनी म्हणलें बरें कालचे दिसा आज इल्लेशी बरें आसा पूण आज शेड आसा ताप आसा पूण व्हडली मॅनेजेबल पूण कालचे दिसा पूण जाल्यार सोम्याक समज पूर्ण भेटयलें मागीर उणी जाली आमी सोम्या थंय विस्वास कोणाक म्हाकाय आसात कश्ट तुमकां सगळ्यांक आसात म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो कश्ट कोणाक नात म्हूण ना आसात पूण आमी भिवचें न्ही कश्ट येतात आकांत येतात म्हूण भिवचें न्ही धैर्यान फुडें वचूंक जाय सोम्याचेर विस्वास दवरूंक जाय कितें डाक्टर सांगता तें करी जाय आनी कितें आमी करूंक आसा तें करी जाय देव आमकां सोडून घालूं ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेसो अगळाप जेसो आराधन जेसो हालेलुया फुडें म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता सर्वेस्परा कितें तुझे लगी प्रार्थना करता सर्वे तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता सर्वेस्परा तुझे लगी हांव प्रार्थना करता सर्वे सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकता सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता सकाळच्या वेळार तुझी विनंती हांव आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता आणि तुझेर म्हजी नदर लावन रावता तुजेर म्हजी नदर लावन रावता तुझेर म्हजी नदर लावन रावता सकाळच्या दिसार सर्वेस्पोरू आमचे मागणे आयकता देखून सकाळीं आमी कितले वरां उठता उठले कूडले कोणाक पळयता हां हां आलतारीचेर कुडान न्हिदताय गी तो व्हेरी गुड आलतारीन न्हिदताय गी हय ती आलतारीन न्हिदता हां सकाळीं उठोन फस्ट पळोवन जें कितें टायम कितलो जालो मोबायल हां ते ताळे सच सांगता थोडे फावटी बरें सच सांगतात ते सकाळीं उठून फास्ट पळोवचें मोबायल जेसीबाई सोड जेसीबाई आलतार पळयता कितें पळोवचें मोबायल फास्ट मोबायल कोणाची कॉल आसलें की राती न्हिदल्या उपरांत कोणाची मेसेज आसल्यो की म्हूण टायम कितलो जालो न्ही टायम कितलो जालो पळयल्यार उठ न्ही आपा हां पूण सडा वत पळया कितलीं जाणां सकाळीं पयलें दोळे उक्ते करतना आलतार पळयतात व्हेरी गुड सगळें दोळे मस्त ना व्हेरी गुड आय एप्रिशिएट हां व्हेरी गुड कितलीं जाणां फस्ट पटी दोळे उक्ते करतना आलतार पळयतात आतां इल्ली उणी जाली आं हां भिये नाका सोमिया सांगा पळयता तुमकां व्हेरी गुड सकाळीं उठून आमी सोम्याक पळयसे आलतार पळयसे म्हूण ना सोम्याचे दोळे धांपून सोम्याक चिंतून हो दीस दिल्ल्याक तुका अर्गां दिता बेड्डांतून पांय सकयल दवरतना ए पांय सांबाळ कळ्ळें गी कळ्ळें ए पांय सांबाळ आनी आमी करचीं कामां तुका मानता तसलीं जावं दीत तितलें मागशात जाल्यार जालें तुमी जैते वंदत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून सकाळींची मागणी मिळयता आमी कश्ट कामां आनी कश्ट म्हणटात न्ही सकाळींची भेटवणी आसा की ना हां सगळो वावर सोम्याच्या कुशे प्रमाणे करूंक कृपा दी म्हणून आमी मागोवंक जाय आनी हर एक दीस सकाळींची आमची मागणी आमी उबारूंक जाय उठली मागणी उबारचें म्हणना उठली मागणी उबारचें म्हणना तुज्या काळजा मोतयेंत बोगल्लें तोडी गडीता सोम्या मुखार दवरन उपरांत तुवें बेड्डात सकयल देंवचें समजलें त्या दीस कसो जाता पळया तुमकां थोड्यांनी कशें न्हिदतना लेट न्हिदचें न्ही गे अलार्म दवरचें न्हिदचें तें सकाळीं 5:30 जाता गिर्र गिर्र जातना रापक्क उठलीं धांवलीं रांदच्या कुडाक ठका 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 पळयलें भुरग्यांक धाडिचें न्ही इस्काला हांगा देवी ना कोणी ना उडासी ना कळ्ळें गी पळो करपो जाल्यार मात येत देवा म्हणून पळो करपलो जाल्यार येत देवा करपलो न्ही म्हणून करपल्यार मात करपनातल्यार कांय थंय ना उडास न्ही गे दूद हाडूंक उडास ना दुदाचें पॅकेट खाली जाल्या खाली तोटो मात आसा
कळलें उक्तें करता फ्रीज दूद आसा तोटो मात आसा दूद ना हय ये देवा म्हजें आतां कालें करचें कोणाचें आयकून भुरग्यांचें कशें आयकोवचें म्हूण ते दाडा मात उडास जेजून देवाच न्ही गे तशें जाता तशें जावंक नजो देखून हर एक पटी पळया तुमी तुमच्या हांतरुणारांत सकला देंवतना जर तर सर्वेस्परा आयज दीस पळोवंक म्हाका फोव केल्ल्या पसून वर्गां दिता आसतना हांवें करचीं हर एक कामां तुका मानता तसलीं जावं म्हूण मागून हांवें काडचें मेट सुरक्षीत सांबाळ म्हूण सांगून तुमी देवशात खंयचेच तुपळे करपनात खंयचेंच दूद सुकना वा खंयचेंच उणेंपण त्या दिसा तुमकां बघना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे हांवें सांगचें म्हज्या मोगाच्या बाबडीन अनुभव जिवीत असो ही फोट न्ही हें सत हें करूंक जाय बसतना करनात कळ्ळें गी हां बेश्टे उठतात बेश्टे धांवतात थंय धांवतात हांगा धांवतात हें करता खंयचें पता पावना कित्याक म्हळ्यार सकाळच्या दिसार उडास काडूं ना देखून एक दोळे दांपया आमचें समर्पण करया वखदां दोळे दांपा तुमच्या हात हृदयार दवरा कोणा तुमकां कुडीन पिडा आसा ह्या वखदां कुडीन पिडा आसा सगळी पिडा आसलेली कुडीची पिडा आसलेली तुमच्या हात तकलेचे हृदयाचेर दवरा मोतीची पिडा आसलेली टेन्शन डिप्रेशन आसलेली सगळी तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा दमून धरा तुमकां अनुभव जावं दी तुमचे काळीज उडकी मारलेलो अनुभव तुज्या हाताक जावं दी तुज्या मनाक जावं दी कश्ट कंत बेजाराई आमचें तें आसा जिविताचे कश्ट कंत बेजाराई सगळे सोसून जैत येवन जाल्लो सोमी आमच्या मदें आसा तो म्हणटा ये तुमी कश्ट केले न्हय वजन वयतले हांव तुमकां विश्व दितलो सोम्याच्या जिवितांत ताका पिडा येवंक ना तरी ताका कश्ट येयले कुडीचे वळवळे बगूंक मेळ्ळे अनवरां बगूंक मेळ्ळीं तिरस्कार बगूंक मेळ्ळो मतीची सगळी खरांदाय बगूंक ताका मेळ्ळी पूण तो देदोस्पर जालो ना कित्याक सदांच संतोषभरीत आसलो त्या संतोषभरी जिवितांत तो आनंदाचो जाल्लो उल्हासभरीत ताचें जिवीत आसलें आनी ह्या संदर्भार सोमी आमकां म्हणटा तुमी संतोषाचे आनंदाचे उल्हासाचे जायस तुमची पिडा म्हाका दिया तुमचे कश्ट म्हाका दिया तुमचे वळवळे म्हाका दिया म्हजेर विश्वास दवरा तुमी कळवळ नाकात तुमी कळवळची न्ही म्हजेर विश्वास दवरा आनी मागा आनी तुमी घेतल्यात मागया सोम्या लागीं सोम्या म्हाका आपड आनी गुणकन मागया हांव मागता ताच्या बद्दल मागा मोगळा जेजू तूं म्हजो देव म्हजो रचणार म्हजो पोसणार म्हजो सांबाळणार हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू हांव एक पिडेस्त हांव अस्कत हांव एक पिडेस्त हांव अस्कत तुजे मुखार आसा सोम्या जेजू कुडीच्या पिडेने हांव वळवळटा जायत्यो दुखी जायती पिडा कश्ट कंत बेजाराई दुख टेन्शन डिप्रेशन वळवळे जिवितांत नुकसान कश्ट आकांत सगळे म्हज्या जिवितांत आसा सोम्या हे सगळे तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू पिडेस्तांच्या वयसा म्हाका आपड गुण कर पेद्रूच्या सासूमायेचो ताप गुण केल्ल्या जेजू आमची कुडीची पिडा गुण करी कोडकारांनी तळ केल्ल्या जेजू आमची कुडीची पिडा गुण करी रक्तस्रावाची पिडा गुण केल्ल्या जेजू आमची पिडा गुण करी समार्याच्या स्त्रियेक समाधान दिल्ल्या जेजू आमच्या मोतीक समाधान दे आमचे डिप्रेशन सुटका लाभय आमच्या डिप्रेशनांतल्यान आमकां सुटका लाभय आमच्या सर संकश्टांतल्यान सुटका लाभय देवसराच्या पासांक संपडलेल्या मनशांक सुटका सोडवून दिल्या सोम्या जेजू विविध रिश्तेच्या कश्टां नश्टांक बंदपासां वळख जाल्ल्या आमकां विविधतेच्या बंदपासां वळख जाल्ल्या आमकां आमकां सुटका लाभय आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू
म्हाका सुटका मेळटली आपोट जेजो म्हाका भलायकी लाभतली आपोट जेजो आपोट जेजो आपोट जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो आपोट जेजो व्हडल्या उलो मारा आपोट जेजो आपोट जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो आपोट जेजो आनी हांव बरो जातलो 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 आपोट जेजो आनी हांव गुण जातलो आपोट जेजो आतू बारया हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 आपोट जेजो हे सगळे का भक्ती का कापोट गुण कर जेजो समया जेजो तू वैज तू दाखते तू गुण कर सो वैज पिडा सिडा सगळे गुण कर सो वैज बंद पासादी सुटका दिवसो सडवंदार हे सगळे भक्तिकाचे आशीर्वाद घाल समया तुझी गुणकाची दैवी सकताच्या शिरा शिरा निवळे तुझ्या पवित्र रक्तांत गदुनी तळकर तुझ्या नावांत का बरी का तुझ्या नावांत का आशीर्वादी समया आपोट जेजो आपोट आणि गुण कर टच 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 हील 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 हालेलुया 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 पातक सांडून मागणे तुसल बक्षू सदा मागणे तुसल पातक सांडून मागणे तुसल बक्षू सदा मागणे तुसल पात्य सदा मागणे तुसल मागले मिळता पर्यंत तुसल पात्य सदा मागणे तुसल अदुबारिया मागले मिळता पर्यंत तुसल हालेलुया 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 उलो मारा वट्ट उलो मारा आमचो समी आमच्या मध्ये आसा तुमकां सकलांका पडता वखदा दैत्य पिडेस्ता गुण केलो समी दैत्य खोटकारांक नितळ केलो समी देवसराव दवडयलेलो समी दैत्य बंद पासांक असलेल्या सुटका दिल्लो समी आमच्या मध्ये आसा उलो मारा तुझे पवित्र रक्त आमकां तूं नितळ कर तुझ्या नांवान आमकां गुण कर तुझ्या नांवान आमकां बेसवानी बोर जेजो चीज चीज येसुवे येसुवे नम्मेल्लरನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಡಿ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಡಿ ಯೇಸುವೆ ಚೀಸ್ ಟಚ್ ಟಚ್ he heal us touch touch he heal us hallelujah 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 आमचे हात आमचे तकल्याचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये येऊन दे पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्म मुरयेच्या अपोस्तलांचे देवान आयलोलो आमच्या मदीं देव देवान येता थोडे पटी आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमच्या गुण्यापणा वरवीं आमच्या मेडेपणाच्या जिविता वरवीं आमचे थंय पयस केल्लो पवित्रत्म परत आमचे ते फाटी येवं दी म्हूण मागया हो पवित्रत्म आमकां वाड दाखयता हो पवित्रत्म आमकां सस शिकयता हो पवित्रत्म आमकां कुरपेन भरता देण्यानी भरता फळांनी नेटयता आमचे जिवीत संतोष भरीत करता संतोष आनंद उल्हास आमचे ते जियेसो करता ह्या पवित्रत्म्या आमच्या मध्ये आपोवया हे पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये मुझे तये मुझे कुडीन ते मुझे कुडी मुझे अत्म्यान ते मुझे आत्म्यान ते मुझे घरान ते मुझे घरान मुझे ते कुटुंबान ते मुझे मुझे कुटुंबाच्या संध्यान ते ये मुझे कुटुंबाच्या संध्यान मुझे वावरान ते मुझे वावरान मुझे कस्तान ते मुझे कंतीन ते मुझे बेजारान ते मुझे दुकान ते मुझे सलवणेन ते मुझे संतोषान ते मुझे जैतान ते ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या मुझे कुटुंबाच्या संध्यान ये मुझे कुटुंबाच्या वावुंटीन ते मुझे कुटुंबाच्या कस्तान ते ये पवित्रत्म्या ये उल्हासान जिवंके उल्हासान जिवंके ये पवित्रत्म्या भलायकी दिवंके भलायकी दिवंके सुटका लाभोंके देण्यानी बरोंके फळांनी नेटोंके कुरपेन बरोंके सस शिकोंके नितीन जिवंके उजवाड फाकोंके संतोष दिवंके आनंद बगोंके उल्हासान जिवंके ये पवित्रत्म्या 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 हालेलुया 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 बोला मरा विश्वास बोला मरा
वडताळ्या उला मारा सत्याला उला मारा आमचं समय आमच्या मध्ये असा त्यांच्या कसं दिसा पवित्र आत्म्या पाठीलेलो समय आमच्या मध्ये असा तो आमका पवित्र आत्म्या पाठयता हे पवित्र आत्म्याचो अभिषेक कसा होता घेऊया आम्ही हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बरं या सगळे भक्तिकाचे तू देवानी त्यांच्या बोकल्यावर तुझं वाढ दाखव पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बोकल्यावर दाखव संघात येते मित्रांनो मला की संतोष समाधान होवं करे त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभून तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर आपड आणि गुणकर पवित्र आत्म्या कृपेन बरोबर टच 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 heal 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 us hallelujah 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 दाड तुझ्या आमच्या तकलेच्या रातोऱ्या पवित्र आत्म्याची कृपा देवाने येऊन दे या वक्ता दाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक सम्या आमका अभिषेक कर दाड तुझ्या आत्म्यात दाड तुझ्या आत्म्याक दाड तुझ्या आत्म्याक आमचे जेजू दाड तुझ्या आत्म्यात दाड तुझ्या आत्म्याक दाड तुझ्या आत्म्याक आमचे सम्याची कृपा मागे या वक्ता सम्या आमका धाडता पवित्र आत्म्याक अभिषेक करता या वक्ता अभिषेक कसा पवित्र आत्म्यास आमका जाता या वक्ता तो पवित्र आत्मा सत्तेसो तो कृपेसो तो सतासो तो नीतीसो आत्मा आमच्या त्याची देणी आणि फळा आमका कृपेर बरोबर आशिक करता यास तुमचे हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजो उगळप तुका सुमियान जेजो सगळे नीट हात बार अर्गान तुका सुमियान जेजो उगळप तुका सुमियान जेजो आराधन तुका सुमियान जेजो येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्रा येशुवे वंदने अर्गान जेजो प्रेज यू जीसस adore you Jesus love you Jesus hallelujah 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 इत्ता तुवार या सोम्या सोन बघ झालो जा सोम्या दोन ताळीओ praise the Lord ठरण praise the Lord hallelujah 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 सोम्या सो आशीर्वाद घेऊन गावी गीत या देवडा सक्रामेंता ये देवडा प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरां फोव तो मान करूंक आमकां दयेन फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो दैवीक अनुभव निरंतर आमी घेवंक आनी आमकांतर आमी संतोषाची आनंदाची आनी उल्हासाची भुरगीं जावन वाडोवंक आनी तुका साक्षी दिवंक आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव जोची येताने रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव, आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन तीन पोटी स्वामीचे हात उभार सगळी संगत म्हणूया. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव, आता आणि सदा सदैव जाऊन स्वामीचे नाव, आता आणि सदा सदैव जाऊन स्वामीचे नाव, आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा, सदैव जाऊन स्वामीचे आता आणि सदा सर्वदा, सदैव जाऊन स्वामीचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मग भाऊ भयणीनो भोव भक्तीपणान आराधना वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. मिसाक आयतीं सावया. चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधांती कोटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सौम्याच्या, भेटोया बली देवाक मोगाच्या. चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधांती कोटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सौम्याच्या, भेटो बली देवाक मोगाच्या. क्रिस्त जेजूचे मरमता, ताचे पुनर्जीवन पण परगटा, ताच्या येण्या आम्ही यात्रेता, मिस्तेर मोगा सोहोनी आता. चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधांती कोटाच्या, संगी क्रिस्तांच्या सौम्याच्या, भेटो या बली देवाक मोगाच्या. मग भाऊ भयणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमचे ते सवा इरादे घेवन येमिसाचें बलिदान भेटोवच्याक तुमी हांगासर आयल्यात. बाळू जेजू तुमकां हर एकल्यांक कृपेन बरोवन दी म्हण विशेश करून मागता आसतना माध्यमा मुखांतर येमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर भक्तिकांक, बाळू जेजूच्या भक्तिकांक तुमी आज संतोषान बरोवन दी, आनंदान नटोवन दी, उल्हासान जिवंक कृपा दिवं दी म्हणी आमी मागया. हे संदर्भार आज देवादीन सायमन कॉर्डा हाच्या आत्म्याक ताच्या जल्माच्या दिसा ताचो उडास कडून येमिसाचें बलिदान भेटयता. सिंथिया कोर्ड आनी गुटांव वासई मुंबय. प्रत्येक दिसा बसून मीस भेटयता सुमित सल्डन आनी गुटांव शिरवा. प्रत्येक दिसा बसून मीस भेटयता वारन रुहान डिमेल्लो ताकोडे. तांचेर ते बसून मागता आसतना जल्मा दिसाक अर्गासान मीस भेटयता रॉयस्टन तावरो गंटलगट्टे. अर्गासान भेटयता फ्लोरीन पेरेरा बेळवाई. हे सर्व ते बसून मागया समेस्तान बसून मागया. जे कोणा मगतान बसिलां सुडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना स्वामी आमचे मदें आसा तेन्ना आमकां आमचें जिवीत संतोशाचें, आमचें जिवीत आनंदाचें, आमचें जिवीत उल्हासाचें जाता. स्वाम्याक सदांच आमचे सवें दवरूंक जायची कृपे दिनी स्वामी आमकां दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी परतोळे दांपया. आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया. इतर काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धन बक्षणे मागतल्यांक बक्षाणी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुदकर तुमपातक्यांका पोंगायलाई क्रिस्तांका कुदकर आमचे कधी विनंती करच्या तू देवाच्या उजव्या बसलाई. सोम्यांका कुदकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ कोणोने आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाको सर्वी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एक घडी बोर्डोळे तांपी आमच्या घर संगती ते संगती रे खातीर विशेष करून मागया प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिवना आणि त्या नावान तुवें आमची सोडून केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंड दोशी जावंक आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतलें वसा भावा भयणीनो क्रिस्ताचे सेवाक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांक आमकां लेखी जाय जर एकल्या कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय पूण म्हजेच विशयांत सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जडतेचें जावं मनशाच्या खंयच्याय निती सभेच्या तीर्पाची जावं कांयच परवा करिना म्हजीच लेगोन हांव जडती करिना म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीज तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवीण म्हूण जायना म्हजी जडती करतलो एकलोच सोमी देखून वेळ काबार जावच्या आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणाची तुमी झटची करची न्हय तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेलें उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतलें गुट परगट करतलो तवळ हर एकल्या पावो जाल्ली होगळीक देवा तावन मेळटली देवाचें उतार देवाची ओडकार नीतिवंतांची सोडवो सर्वेस्पराच्या हातांत आसा नीतिवंतांची सोडवो सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावन आनी बरें आधार तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलो सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो ता सुजो संत तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रे बागयतलो नीतिवंतांची सोडवो
सर्वेस्पराच्या हातांत आसा तुझें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड ताचेर विश्वास दवर तोच तें सोलून व्हरतलो तो तुजें बरेपण फांत्याच्या उजवाडा बरी तुजें नितीवंतपण दोनपारांच्या वता बरी परजळ अशें करतलो नितीवंतांची सोडव सर्वेस्पराच्या हातांत आसा नितीवंतांची सोडव सर्वेस्पराच्या हातांत आसा Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. अंश संसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी फरिजेवांनी आणि शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारले जो आमचे शिश तवळ तवळ उपास कर्ण मागणे करतात फरिजेवांचे शिशी तशेंच करतात पण तुजे शिश खातात आनी पियेतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली काजाराच्या ओवळ्यांक होरेत सांगत आसतना तुमी उपाशी घालयेतवे होरेताक तांचे तोंड काणवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले उपरांत एक वेपारी जेजू तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस परण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय परण्याक नव्याचो कोपो समा लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन परण्या सामड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनांत सामडी पडटात वायन पाजरून वेता आनी सामडी पाड जातात देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय तशेंच परनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना परनसो बरो म्हण तो म्हणटा देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. सुवाताच्या उतराप्रमाणे सांगते म्हजी चिनी सर्वस्व क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या काळार जुदेव समाजांत जुदेव लोकां मदें 3 तरांचे थंयसर पंगड आसले मुखेल्यांचे पंगड एक फारिजेव दुसरे शास्त्री तिसरे सादुसेव फारिजेव कांय इल्ल्या लोकांचे आडल ते चलयताले तांची देखभाल करताले काही तांकां इल्ले फर्मायताले हे शास्त्री नियमशास्त्राचेर परिणत आसले ते नियमशास्त्र गुंडायेन समजून घेतलेले ते देवाच्या उपादेशांक आनीकय उपादेश कुडसून नियमावय नियम करून लोकांच्या माथ्यार तापोवन ते पाळीशें करताले सदुसेव ते याजकी वर्गाचे देवळाच्या 7th मेतेर जाल्ले ते
ते जुदेवां पैकी हे 3 वर्गाचे कैले मनीस उचल्या स्थानार आसले. पयले फरिजेव, शास्त्री, सदुसे. आनी ह्या फरिजेवांचे सीस आसताले ते कायदे पाळच्यांत ते नांव वाडलेले. शास्त्री कायदे पाळून करताले. आनी अशें आसतना थंयसर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या थोड्या व्हड मनशाचे पाटलावदार आसताले. स्नानीक जुवांवूय आसुल्लो जेजूची वाट तयार करच्याक तोय एका रितीन सदुसेव वर्ग असो. पूण तो मरुभुमींत जियेतलो, माथ्यान जियेतलो, एक अशीर जिवीत तो जियोन आसुल्लो. तो मांस मासली खायनातलो वा शहरान जियेनातलो. देंपे आनी रानमोवन ताचें काण. एक 30 उतराचो मनीस तो ताचे पाटलावदार आसले. जोर्दान न्हंयेंत स्नान दिवन पातक सांडून बरें जिवीत जियेतल्यांक एक नवी वाट तो दाखयतालो. सोम्याक स्वागत करची एक सताची नितेची मोगाची वाट तो तयार करतालो. थोडे फावटी ताची उतरां आयकल्ले, ताका पळयल्ले लोक म्हणटाले ताका देंवसार लागला म्हणटाले. पूण ताचे सीस आसले ते सीसीर ते थोडे फावटी उपास करताले, मागणें करताले. कित्याक उपास आनी मागणें करचें तांचें एक वांटो आसुल्लो. तांच्या जिविताच्या तातूंत उरिल्ली रेग्रांत एक वांटो आसले मागणें उपास करचें. कोणाच्या? स्नानीक जुवांवच्या. कित्याक म्हळ्यार तो मागणें उपास करनस जियेतालो. अरण्यांत तो खाण चड खायनातलो. देंपे रानमोव अशीर जिवीत ताचें. अशीर जिवीत तो 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 एका मनशाची वाट तयार करतालो. समजलें गी? तशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर फरिजेवांचे सीस उपास करतात, स्नानीक जुवांचे सीस उपास करतात. कळ्ळें? आनी एकलो व्यक्ती आसलो हांगासर जेजू. कळ्ळें? हो जेजू तो कितें करतालो? तो बरें जिवीत जिवन आसलो. कुशेला सांगाता? कुशेलाय करना. कळ्ळें गी? समजलें? नाचत्या सांगाता? नाचोन. रडतल्या सांगाता? रडोन. कळ्ळें गी? कश्टतेल्यांक आदार दिवन अशें बरें जिवीत जियेतालो. ताका कोणी घरांनी आपयल्यार तो येतालो, जेवतालो, बसतालो, खातालो, पियेतालो. कळ्ळें गी? कोणी आपयल्यार येतालो तो. शास्त्र्यान आपयल्यार येतालो, फरिजेवान आपयल्यार येतालो. कळ्ळें गी? एका पातक्यान आपयल्यार येतालो. तो ताका कांय भेदभाव नातलो. तो सगळांचो मनीस. ताका सगळी जायचे. कळ्ळें गी? सिमा फरिजेवाच्या घरा गेलो तो, पातकी जाकेवाच्या घरा गेलो, मातेवाच्या घर, सगळ्यांच्या घरा येतालो तो. पळया. आनी पातकी आयले म्हूण तांकां पयस दवणे नातलो. ताचें कानवाळें मौन, नितळ काळीज देखून तो खातालो, जेवतालो, पियेतालो, पुरा करतालो. आनी तो वळू ताका लोक कितें म्हणटालो? तो बेबदो, तो पोटारी, तो कावगो, पातक्यांचो इश्ट, अशें पुरा ताचे विशयां उलयतालो. पूण ताका कांय बेजार नातलें. जेजून उपास केल्ले ताणें 40 दीस न्ही गे? हूंय मू? ताच्या उपरांत ताणें उपास करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताची अवधी थोड्या तेंपाची. मिसांव काम हाती घेतच्या फुडें ताणें उपास करन सगळें तो तयार जावन आयतें जावन आतां फिल्डाक तो देंवोन जाला. कळ्ळें गी? फिल्डांत देंवोन जाला. आतां ताचें परगट मिसांव तो करून आसा. जायत्या खोट्या आनी अनितीच्या असताच्या लोकां मदें लोकां विरोध तो उलोवन आसा. ताचे विरोध जायती फितुरी जावन आसा. ताचे विरोध जायत्यो गुटमळ जावन आसा. ताचे विरोध जायतें वायट जावन आसा. हें सगळें ताका कळीत आसा. पूण खंयचेच पर्वा करनासतना तो ताचें मिसांव काम करून आसा. आनी ह्या वक्ताचे सुवार्तेन आमी आयकल्ल्या प्रमाणे शास्त्री आनी फरिजेव ते जेजू लागीं येतात आनी म्हणटात फरिजेवाचे सीस, स्नानीक जुवांचे सीस उपास करतात. तुजे सीस उपास कित्याक करिनात? कित्याक करिनात? हांगासर आमी पळोवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे फरिजेव कोण? मनीस वय गे? ते कोणाची वाट पळोवन आशिल्ले? सोडवणदाराची वाट पळोवन आशिल्ले. तांणी मागणी उपास करून सोडवणदाराक तयार स्वागत करूंक तांणी आयते जाय जेत आशिल्ले. वय की न्ही? वय की न्ही?
स्नान युजू हांव देव देव न्ही तोय कोणाची वाट तयार करतलो येवंकसच्या सुडोवंदराची वाट तयार करतलो ताणें उपास करची गरज कळ्ळें गे आनी जेजू हांगासर उपास करी नजो म्हूण सांगताय उपास करी नजो बिलकूल सांगिना जेजू कित्याक जेजून तूं 40 दीस रात आनी दीस उपास केला ताणें तूं कोणाक उपास करी नजो म्हूण सांगिना हर एकल्यानी उपास केल्यार बरेंत म्हूण सांगता तो हर एकल्यानी उपास केल्यार बरेंत आमी उपास करता न्ही खंयच्या काळार हा प्राजीत काळार आमी उपास करता जेजू म्हणटा हर एकल्यानी उपास करी जाय करूंकूच आसा उपास केल्ल्यान कितें जाता एक कुडीक भलायकी मेळटा समजलें आमची कूड एका कंट्रोलाक येता उपास केल्ल्यान हेरांचे कश्ट समजता उपास केल्ल्यान हेरांची भूक आमी समजता वय की न्ही उपास केल्ल्यान कांय इल्लें आमी उरयता दान दम करूंक जाता देखून हे पुरो उपास करी जाय क्रिस्तांव भाव भयणी मस्त न्हू उपास करतात कोताय तुमकां हप्त्या मदें सडाव शुक्राराचे ब्रेस्ताराचे शनवाराचे मंगळाराचे असे उपास करतात ती वय की न्ही करतात आमी करना सडावत आमी खावचेंत करतात की खरें हप्त्यान करताय गे आमची थोडी हप्त्यान करता थोडी ब्रेस्ताराचे तूं खंयच्या दिसा करताय मंगळाराचे थोडी करतात क्रिस्तांवांची थोडी आमची करतात थोडी ब्रेस्ताराची करता थोडी मंगळाराची करता बरें उपास केल्यार बरें करून जो म्हणना आयताराचे उपास करतात आमी आयताराचे उपास करना आमी कित्याक म्हळ्यार आयतारा आमकां परबेसो दीस साबत असो दीस म्हणजे आमकां पास्कां असो दीस आयतार संभ्रम असो दीस देखून आयतार हर एक आयतारा आमी संभ्रम चलयता न्ही गे संभ्रम असो दीस आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जेजू म्हणटा उपास करी नजो म्हणना पूण उपास करी जाय केदाळा करी जाय खंयसर करी जाय न्ही गे ओटराशी उपास कर म्हळ्यार जाता जायना खाजाराच्या माटवाक तूं येताय खाजाराच्या हॉलाक येताय न्ही वय गे आनी थंय वचून हांव उपास करता म्हळ्यार जाताय जायना न्ही गे खाजाराक तुका वळवी कापोवंक येता एक वळीक दिवंक वळीक न्ही गे जाल्यार इन्विटेशन दिवंक न्ही गे वय की न्ही ना गे येनात गे आतां पुरा येनात न्ही वॉट्सॅपार धाडचें न्ही पयलें बरी रिवाज जाली व्हडी सांगची न्ही व्हडी सांगची कुटुंबांत काजार आसल्यार व्हंकलेच्या न्हवऱ्यांनी व्हंकलेच्या भावान व्हंकलेच्या बापायन व्हंकलेच्या मावळ्यान प्रेचाले सांगूंक न्ही गे कशें आहात हांव तुमकां काजारा पोवंक आयलां न्ही गे असल्या दिसा काजार आसा अरे असल्या दिसा रोस आसा असल्या दिसा न्ही गे करार आसा असल्या दिसा माटो घालूंक आसा असल्या दिसा पुर्तपण आसा तुमी कुटुंबाच्यानी समेस्तान येवन हे सगळें कार्य सुजासून दिचें म्हणून विनंती करता म्हणून म्हणटा देव बरें करूं म्हणटाली न्ही गे देव बरें करूं म्हणून पान पडोवता दिताली आनी आमी त्या दाडा कांय चड आमी तें इन्विटेशन नासली न्ही गे ताच्या बद्दल कितें दितालें हांव वळवी दिताना एक कसर दितालें कसर दितालें पान दितालें मागीर इन्विटेशन आयलीं इन्विटेशनां वांटतालीं पुरो बरोवन वांटचें पयलीं लिस्ट करची वांटचें आतां कांय ना आतां जनरल एक मोबायलार सोडचें सुय्यां कर सगळ्यांक येता हुय्यां कर आयिल्लीं येतात येनातलीं येतात कोणाक कितें न्ही गे कोणी येनातल्या मार्गार येतले मस्त जेवण येतात बुफे कावंटर न्ही जेवण खाली जालें कोणालें कितें पयलें पुरा काजारांक पुरा आयार दवरूंक आसलो न्ही गे जेवणच्या पयलें लंबू लायन न्ही आयार दवरताले ते जाल्यार खाव हारायनातलीं कसरेच्या पानांत रेवडान दवरचे पयशे न्ही गे कसरेच्या पानांत दवरचे मांयची मुदी शिवताना दवरतात न्ही कसरी आयार घेतले 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये सड्ड म्हळ्यार आमच्या काळार 100 रुपये 100 आनी 1 रुपये ते आयार जाल्या उपरांत मागीर काजारांनी पुरा जाल्या उपरांत बरोवन दवरूंक घालें न्ही कितले समा बरें रे पुरो फाटीं दिवंक घात तितलेंच बरें चड बरो ना 100 रुपये दिल्यार 100 रुपये येना 1 रुपये चड तितल्यान 10 रुपये दिल्यार 10 रुपये फाटीं दिवंक घात दवरूंक ना देखून पूण येताले लायनीक रावताले आनी आयार दिताले आनी बरें करून जेवण फाटीं येताले न्ही गे आतां आयारी ना कांय ना आयल्यार जाता गेल्यार जाता वॉट्सॅपार धाडल्यार जालें सुय्यां कर कितें जाता न्ही गे आतां विश करतात गे व्हंकले न्हवऱ्यांक थोडी विशी करनात टायमार जेवणच्या टायमार येतात आतां जेवणाक उदक दिलें
व्हंकल न्हवऱ्याक उपसून दितात, कोणाक विश करूंक विश करा, जेवा घरा वयता घरा वसा न्ही. थोड्याक अर्जंट, थोड्या बँकात पावण्याचे इस्कलात पावण्याचे खंय तो अर्जंट आसता. थोडे बिरो हांगा आमचे समाजान पुरा 90% अर्जंटातच आसचे पुरा, कोणी पुरसो तर आसचे ना. सुई आयले मुक्कार होले न्ही गे, रापाक जेवण खाण गेलें लायन पळोवची. लायन पळोवची. लायन आसल्यार लंब आसल्यार मुट्टी आसल्यार विश करया म्हूण, लंब आसल्यार फाल्यां मार्केटीन मेळटा न्हू, थंय विश करया हाताक घेवन. थंय दोन टाटा बाय बाय तुया गेलो, काजारा गेल्लो एवढा आसना, जेवलो एवढा आसना. पळया अशें उडी सांगचें. पळया असो जाल्यार संभ्रमांत कितें जावन बरें जेवण आसता की ना काजाराच्या मटवान, आसता की ना? आसता. थंयच उपास करूंक जाता. आनी होळी सांगू आयिल्लो म्हणटा परवां 10 वरां रेस्पेर मिसाक येजे, ताज्या उपरांत हॉलांत काजाराक येजे, पूण उपास करीचे. जेवंक नजो म्हळ्यार जाता न्ही गे. काजारा येजे, हॉलाक येजे, उपास करीचे म्हळ्यार जाता. हाची तकली फिरवल्या म्हणून कानपड्या 2 दितीत. 2 दितीत देखून पळया. तस जाल्यार संभ्रमान आमी उपास करूंक जायना, काजाराच्या मटवांत उपास करूंक जायना. जाता मरण जालें, अचानक मनीस मेलो, त्या वेळार उपास करियेत की? करियेत. पळया मरणाच्या घरा उपास करियेत, काजाराच्या घरा उपास करूंक जायना. आनी जेजू म्हणटा हांगा स्वस्थ उपास कर नजो म्हणना करा, पूण खंयसर उपास करीचे, खेदाडा करीचे समजून घेया. हांगासर उपास करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सिसांनी उपास करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पूत सर्ग संवसाराचो हरेत न्हवरो हांगासर मटवांत आसा, जेजू आसा. जेजू तुजे संगी आसतना तुवें उपास करची गरज आसा? गरज ना. जेजू तुजे सवय आसतना उपास करची गरज ना. जेजू तुजे तावन पयस गेलो, तुजे तावन जेजू खांडवेलो, तवळ तुवें उपास करी जाय, तवळ तुवें उदान करी जाय. पळया करेज मात आमी करता न्ही गे. करी जाय. हरेत आसतना उपास करतले ते सामानी. देखून जेजू म्हणटा उपास कर नजो म्हणना, उपास करी जाय. खेदाळा खंयच्या घडये खेळा, खंयच्या वेळा करी जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो सोमी आमचे संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना न्ही गे. सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना, सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. पळया सोमी संगी आसतना म्हाका कांय भिरांत ना. हांव संतोश असो जाता, हांव आनंद असो जाता, हांव उल्हास असो जाता, तो वेळ हांव उपास करिना. पूण म्हजो संतोष काण व्हरतना, म्हजो आनंद काण व्हरतना, म्हजो उल्हास काण व्हरतना म्हजे तावन हांवें उपास करी जाय. उपास कित्याक करी जाय? तो संतोष फाटी येवंक, तो आनंद फाटी येवंक, तो उल्हास फाटी येवंक हांवें उपास करी जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी उपास करया, पूण केदाळा करया. आमी पातकान पडले तेच ना. समजले? आमी पातकान पडले तेच ना. केदाळा उपास करया, पातकान पडले तेच ना. आमचे तावन सोमी पयस गेल्ले तेच ना. केदाळा आमच्या जिविताचो संतोष उबोन गेल्ल्या तेच ना. केदाळा आमच्या जिविताचो संतोष उबोन गेल्लो तेच ना. आमच्या जिविताचो आनंद मायाक जाल्ले तेच ना. आमच्या जिविताचो आनंद मायाक जाल्लो तेच ना. आमच्या जिविताचे उल्हास, तो उल्हास होगडायलेलो तेच ना. आमच्या जिविताचो उल्हास होगडायलेलो तेच ना. त्या वेळा आमी उपास करी जाय. आमी उपास करी, त्या वेळा आमी मागणी करी जाय. आमी मागणे करी. आणि परत तो संतोष, तो आनंद, तो उल्हास फाटी येतलो. आणि आमी सोम्या सवय आसतल्या आनी सोमी आमचे सवय आसतलो. आमी आनंदाची, संतोषाची आनी उल्हासाची भुरगीं जातल्या. असले जिवी जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा बाळो जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. मोगळ्या बापा पयस सोर मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बरी बवर्ती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांचे परजेक मेलपंक्त जावं तुजे सक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयां तेळे आयिल्ल्या सोर भक्तिकांची सोर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकूंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बोरी भलेकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सोर पिडिस्तांक बऱ्या भलेकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेल काल्तिंग मान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सर दानीक
सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सगळी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरे आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसवान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करया. जिवीत असो संतोष नांत, जिवितांत आनंद ना, जिवितांत उल्हास ना, सुम्याक तांचे जमें दवन घेनांत त्या सर्व भक्तिकां खातीर भाव भयणी खातीर मागया. ताचे जिवीत संतोषाचें, उल्हासाचें, आनंदाचें जावंक आनी सुम्याक साक्षी दितले जावच्या आधार मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान हे संवसार हें आसून ताचो संतोष, ताचो आनंद, ताचो उल्हास मनशाक कुळा पाठयलो. अस उल्हासान, ह्या आनंदान, संतोषान आमची जिवीत सारूंक जाय अशी कृपे देणी फोव कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणी काढून सोम्या आमी वेरीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा भुंडो साकार सोरो उर्तामच्या कष्टवारासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घालनिया पवित्र वारांसो. काणी सोम्या आमी वेरीसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या दानले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे आमकां तुज्यान एक धेणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्गानी संसार प्रितुमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगती आमचे तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Pavit, 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 pavit darbaran sau servis porto. Sănării संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येतात का जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. ओ पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनं उंडो आणि वायन असलेल्या जेजूचे मास आणि रगजान बदलचे पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडी किती मागता खंडीत आम्ही घेता. आमच्या जिवितान संतोष आनंद उल्हास हे सगळे रुता जाऊ दी. सोमेच्या सळावळीन सडत्व सोंदी म्हणून विशेष करून या संदर्भात मागया. बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या समीय जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगते आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सुसंगीच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut pergetuya Sumya Jesu ami Huvundo kata Ani eka Sintre piyeta Title pautitum Vai baba yemsa Ami tuje maran perget. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुन्हा जिवंतपणा मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोंड आणि सोडण्याची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूं कम का फोव केली देखून मी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कुडर घसवतल्या मग समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतेने मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संसारा विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करे. फ्रांसिस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पॉल आमच्या गोडी बाप्पानी सगळी याज की वर्गा बराबर तिका प्रिती मग गांत वाडई. पुनर्जीवनपण सबर्व सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकूट करी. तांकां तुजे इस्तगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरया देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आचना मतीन दवरना जिविताचो संतोष आनंद आनी उल्हास निरंतर सोडोवंक आनी आंतून जिवंक जायची कृपे देणी मागून सोमयेन शिकलेले मागणे सांगाता हात उबारून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रासम खाई तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तसे आमची बातका मगोस आणि आमकां तळणे पडूं दिनाका
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिणेंतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा न तेरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेत न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज वर्सला येताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं संतोष असो आनंद असो उल्हास असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी मिदी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी संतोषान आनंदान आनी उल्हासान भरून आमचे मदेंची येयल्ली तो संतोष तो आनंद उल्हास आमकां दिल्ली आमी उल्हासाची आनंदाची संतोषाची भुरगीं जावंक ताका साक्षी जावंक आपोवणी दितात ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश वाक जिवितांतो काळोख निवडा दैविक सक्तेन वाग जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश वाक जिवितांतलो काळोख निवडा दैवी सक्तेन वाग जेवंते सगींचे अदमी घटाय दिवचे होते हैं माग मोजे काळजान तुका सेवचे जेवंते सगींचे घटाय दिवचे होते हैं बाग मोजे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू तुलो जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवडा दैवी सक्तेन वाग प्रार्थुया प्रितीवंत बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिलें
हे तुझ्या मोगाचे उजळण्यापासून गो दिन वाजता यज्ञ संभ्रमनो बाळू जेजूच्या नावात आटपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागताव. बाळू जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांची ओंकू आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विस्वासान उसारून सरकार तुका सासना वाकाणूक आमकां फावय म्हूण आमी मागताव. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बसया. मगळ भाव भयणीनो, बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. पण ती वेस्ताचो हप्तो न्ही म्हण ती वेस्ताक 2 दीस उरले जाल्यार पुरसत करून व्हड संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमकां शबासकी अभिनंदन. जेजू मेळोवंक आयल्यात, जेजू सवें उलोवंक आयल्यात, जेजू सवें थोडो वेळ करसूंक आयल्यात न्ही. हातूंत तुमकां कांय इल्लो लाभ जाता की नुकसान जाता? हो फायद्याचो जाता की नुकसानाचो जाता? फायद्याचो जाता. कोण पळय येता तो घेता. कितें करता? कोण पळय जेजूला घेता तो घेता. समाधान घेता, भलायकी घेता, संतोष घेता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव हांगा आयलो. 3 म्हयन्यांत हांव कितली अजापां घडल्यान गोताय सांगू वेळ ना. कितले अजापां घडल्यान, कितल्या जाणांनी साक्ष दिल्या. आनी हें पुरा तुमच्या भावार्था वरवीं जाता. देखून वेळ करून तुमी येतात. तुमकां शाबासकी पटयता, अभिनंदन पटयता आनी तुमच्या खातीर मागता. हांगासर एका शुक्रारा परवांतावन एका शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मानाक मीस 9 ताजे उपरांत हांगासर प्रेस्तां खातीर विशेष मागणें तेलाची माखणी आसा. 10:15 वरां दैवीक कुळसो तेर्स, 10:30 वरां सक्रमेंत आराधन. ह्या वेळार पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, विविध गरजां खातीर आमी मागता. सुटकेचें भलायकेचें मागणें आसा. उपरांत मिसाचें बलिदान, देवाचें उतर. ताचे उपरांत 9 वेळार विविध गरजां खातीरची विनवण्यो. ताच्या उपरांत पवित्र तेलाची माखणी आनी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. येवच्या शुक्रार आमी काम नासलेल्या, विजा नासलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून मागता. येवच्या शुक्रारा मस्त जाणांनी म्हाका मागोवंक सांगलां एक दीस काम नासलेल्यां खातीर बरीं कामां मेळच्याक आनी विजा नासलेल्या बरी विजा मेळच्या खातीर मागा म्हणून मस्त जाणां सांगलेलें आसा. परगांवांत बरो आसलेल्यांनी ती ऑनलायनीर पळयतात. देखून येवच्या शुक्रारा आमी ह्या विशया खातीर मागतले. तुमच्या घरांनी सेस्सां बारा कोणी आसा जाल्यार व्हडा संख्येन हांगासर येया आनी तुमच्या खातीर मागता. खंडीत कामाचें देणें तुमकां फावो जाता व्हडलो भरवोसो आमकां आसा. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, तेल, दूंप, कोंतांबेंदिनो, आगमेंत तशेंच ही भाजी इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीय झुजा भितर झुजोवंक जंय जोडूंक आतां दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां आशिर्वाचन केल्लीं ती आयुर्वेदीक, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडेक, आस्थमा, भुरग्या पिडेक, तशेंच लंग्साचे पिडेक वखदांक कसाई तशेंच तेलां स्टॉलान मेळटात. ती घेयात आनी ताचें बरेंपण जोडात. मिसां तुमी ऑफिसान दिया नातर स्टॉलांत दिवेत थंयसर घेतात. आमी तुमच्या खातीर मागता. आराधनाचें कोपेल सकाळीं 7 सांजे 7 पर्यंत मागण्याक आयतें आसा. एका ब्रेस्तारा संजे रंगा विनवणेचें मागणें आसा. तुमच्या विनवणे खातीर, तुमच्या गरजां खातीर विशेष करून आमी मागता आनी तुवें वांटेली जावंक उलो दिता. दनपाराच्या जेवणाक कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमच्या कुशेचें कितलेंय जाता संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजार, जुबल्यो, कुमगार, जल्माचो दीस, एनिवर्सरी, मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा, जेवणाक कुमो करा आनी आमी भक्तिकांक तुमचे खातीर मागता. पुणशेत्याच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. मस्त जाणां पयस थावन येतात आनी खंडीत तुमी येया. येताना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान मेळटा, स्टॉलान मेळटा, नंतर गुगलांतय मेळटा. कुमसारां एका शुक्रार हांगासर 10 ते 11:30 पर्यंत आसात.
आराधनाच्या चापलांत सुटावे कुमसा जावन तुमकां अवकाश आसा तुमी थंयसर कुमक कर तुमी ह्या असो फायदो जोडचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, बाळू जेजूचें पुनशेत नव्यान रुपीत करून थंयसर आयतें जालां. तुमकां मागण्याक सुबी दिसता की हां थंयसर वाती पेटोवंक की बरी स्टँडां केल्यांत मागोवंक की बरी सुवात केल्या आनी हाचें आशिर्वादच्यान येवच्या आयतारा मती पेस्ताच्या मिसा उपरांत आमी करता. त्या पासून तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वावरा बाबतींत कांय फुलनी फुलाची पाकळी दिवंक आसत जाल्यार म्हाका हें मेळोवन तुमी दिवेत. बाळू जेजू तुमचेर आशिर्वाद खंडीत घालता. आयची देवस्तुती सोलोन विल्ली रुजाय वाड्याघरांनी जेवणाक तांणी कुमक केल्या वाहून रांदपाक तांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. गुरकारनीचो प्रतिनिधीचो सर वाड्याघरांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आयच्या दिसा आमकां संगीत दिवंक आयला भाव मॅक्सी, तुजो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल मानेस्त भाऊ विनोद फर्नांडीस ताका गंगोळी म्हणटा आमी, तसोय मनपूर्वकी उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. हे मीस संजेर 7 वरार दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलार प्रसार जाता. तुमी तें पळोवचें, हेरांकी तुमी धाडचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांकी थोडी थोडी खाणां केल्यार जायनात. वय गे जायनात नकतेन म्हणटा कितें म्हणटा वय गे कितें जाता? एलर्जी जाता. तिका एलर्जी जाता. थोड्यांक कणगी बटाटे केल्यार जायना. कितें जाता? गॅस्ट्रीक जाता. न्ही गे देखो न्हू गॅस्ट्रिकाची पिडा हर एक कळ्यांक आसा न्ही गे वय गे न्ही. कितें म्हणटात? गॅस वायू म्हणटात न्ही गे हां ही बारी समस्याची पिडा न्ही गे, कश्टांची पिडा. देखो न्हू ह्या पिडा कशी येता? ही पिडा आयल्यार गॅस्ट्रीक जायनातले बरी कितें करी येत, एसिडिटी कितें करी येत, मायग्रेन आसा जाल्यार तांकां एसिडिटी आसता, एसिडिटी आसा जाल्यार मायग्रेन आसता. कळ्ळें गे? हे पुरा कशे समस्या आसात आनी कशे पारयार जोडयेत. ताका तुमी व्हडले व्हडले KMC आस्पत्रेक मुल्लास आस्पत्रेक हिंगा वचचें म्हणना. कळ्ळें गे? आमच्याच घरांत ताका आतां इतली वखदां आसात आनी कशांक वखदां वापरचें म्हणून सांगचो आमचो पाद्र्याप आसा. कळ्ळें? पळया 100 हे प्रिंट करता पाद्र्याप 100 पाप 81 वर्सां प्राय जाल्यार आपली उर्बा सांडिना पयशे काण घेना फ्री. कोणाक कितें जाय जाल्यार बरेंपण जोडा म्हूण न्ही पाद्र्याप थाळयो दिया. कित्याक म्हळ्यार कोणी जाल्यार मीस बटयल्या ताच्या उपरांत इल्लें जेवन न्हिदता म्हणून न्हिदते ते. पाद्र्याप तशें न्ही. पोर जेवतना 2.5 वरां जाल्यान पाद्र्यापान जेवतना 2.5 वरां. तेदो लोकांक लागीं बसून उलोवन तांकां पेपरान दिवन समजो नासलो. देखून पाद्र्याप काडटा ती वावंट खंडीत देवाक बांदवल्ली. तशें म्हणटना तुमी हांगासर जेवतना वेळ आसा, जेवण जाल्या उपरांत वेळ आसा, पाद्र्याप मेळ्ळा. ही एसिडिटी निवारूंक कशें करियेत, कशें वखदां खाण घेयत म्हणल्या विशीं थंयसर सविस्तार माहिती पाद्र्याप दिता आनी ही चिटी दिता. खाण घेया. सगळ्यांक मेळची ना चिटी. पाद्र्यापान 100 मात करच्यो. देखून तुमी हाल्ल्यार वांटून खाण घेया, झेरॉक्स करा धाडा आनी एकामेका पळया आनी ती तातूंत आसले बरी वखद करा. थोडी उलयतात चीट व्हरून येतात घरांत दवरतात बुकांत, कांय करनात. मागीर एसिडिटी रावची कशी, जोरूच जाता. मागीर हांगा आयकता डमडीम. देखून मुतीन दवरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पाद्र्याप मेळ्ळा आनी असो फायदो तुमी जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्या तांणी मुखार येवचे मानाची वात पाद्र्यापादान स्विकार करची. जस्टन तावरो जल्म दिसाचरण करच्या वक्ता गंटलगट्टे, सिस्टर सुनीता मोंती सल्डाना नित्या दरवडो, विल्सन फुटाडो, तशेंच जसिंता लोबो नित्यादार नगर हांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची समयाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या जिविताचेर मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां बाळू जेजूच्या नव्यानाक आयती जावया.
लना भुरग्यां सांगात राव सो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशां सो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण कंदई वेगवयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणारांक शिकयलो जेजू मेस्त्रे म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो सो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां देखून बसया मुगळ बाबडीन जायती ते सवांगासर आसात तुमी जायती ते सवांगासर घालतात त्या बसोत आमी निरंतर मागता हांव आजूय जायते संवासार वचून सांगतना जर तर तुमची ते संवासार जाल्यार खुर्शा 21 जाणां बरीं कामां मेळोवं 18 जाणां बरी भलायकी मेळोवं 13 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक 16 जाणां भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक 8 जाणां परगांव विजा मेळोवंक कामाची 13 जाणांक एकल्याक UKVची विजा फावो जावंक 19 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 22 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान आसूंक एकल्यान धरिल्लें तें घराचें काम शबीत्यान पंता पावोवंक 9 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक 13 जाणांक आर्थीक अडचणींतल्यान भायर येवंक एकल्याची तकली पडापड ती गूण जावंक एकल्याची घुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याची फाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुगुणी जावंक एकल्याची कुडीची गॅस्ट्रिकाची संपूर्ण पिडाक गूण जावंक एका उदरपेच्या बरी भलायकी फोव जावंक एका कुटुंबाची समृद्धी रास करूंक 13 जाणांक तकली पडप मायग्रेन गूण जावंक 13 जाणां तपायांची गांठी दुखी गूण जावंक 13 जाणां ती धरिल्ली सगळीं कामां शबीदान पता पावोवंक एकल्या कृषीचेर बेळ्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक लागलेली सगळी किडीची आनी कुरवायेचे समस्ये पयस सरोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवंक एका चलयेचे स्ट्रेस सगळे ते नपेस जावंक मतीक समाधान संतोष पॉझिटिव्ह चिंतना आनी जिवितांत बरो फुडार उरता जावंक MBBS शिकतल्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान जबाबदारी फावो जावंक 13 जाणां अर्थीक अडचणेंतले भायर येवंक 16 जाणां एलर्जी गूण जावंक 13 जाणां मायग्रेन गूण जावंक 5 जाणां काजरी जोड्यां भुरग्याचे देणे मेळोवंक 8 जाणांक डिप्रेशनांत गूण जावंक 12 जाणां मानसीक पिडा गूण जावंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 13 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक 16 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 17 जाणांक ताप शेळ गूण जावंक तशेंच डेंग्यू ताप गूण जावंक 40 एक जाणां विविध गरजांक मागोवंक आनी तांचे पिडे गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमी मागया आमचे खातीर मागया जे कोणा मागतान बसलां सुडास कणया आमी दिमी घालया हातूबान ही सगळी मागणी बाळू जेजूक भेटोवन दिवया अर्गां तुका सोमिया जेजू उगळप तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू आराधना जेजू सोमिया जेजू ही सगळी मागणी तुमच्या पायांतळे भेटोवन दिता हांव सोमिया तुझे उदक कबूलतेन आमची मागणी मानून घे मागलेले सगळे फावो कर पिडा गुण कर कामानातले कामां होवो कर भुरग्याच्या देण्यातले भुरग्याच्या देण्या होवो कर सैरिकेच्या देण्यातले सैरिके होवो कर धरलेली कामां सगळी पता पवय आशिर्वादी बेसवानी बर सगळ्यांकी मागलेले फावो कर सोमिया हालेलुया 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 संगता मागया ही बघेवन जेजू बाळका तुजी पदवी हेच्या पितरांक उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव केल्लो आसता तुका पत्नीन वक्तल स्मेस्तांक दे नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन नाका पूण वायटांतले आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरी कृपे मरिले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सुदैव स्थिवी फॉर जूस चेंजेस देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आमच्या मरणाच्या वेळी नमान मरी कृपे मरिले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फॉर तुजे जूस चेंजेस देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आमच्या नमान मरी कृपे मरिले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फॉर तुजे जूस चेंजेस
परी देवाचे माये मोप्यांगा देवने कर तांच्या मरण आणि देवाचं पूत मनीस चलो आणि देवाचं पूत मनीस चलो आणि देवाचं पूत मनीस चलो महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या जेजू बळकामचेर बेसावंक घाली जेजू बळकामचेर बेसावंक घाली जेजू बळकामचेर बेसावंक घाली सगळी सांगाता मागी ए जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगिवंती माये मरियेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळशें कर इकडी बरो आमी मागया सर्व भुरग्यां खातीर पुलाडलेल्या आनी वडिलां खातीर पुलाडलेल्या मती फेस्ताचरण करच्या हरी एकल्यान ती कुटुंबांत शांती संतोष समाधान राज जावं दी मोग मैपास राज जावं दी राग द्वेश मसोर सगळो पयस सुरोवं दी एका मनाची काळजाची जायशें मागया सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगिवंती माये मरियेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांवी मागता आनी तें म्हाका फोव कर हे घडीभर मागी आमी विशेश करून आमच्या जिवितांत आसलेले कश्ट कंत दूख बेसाराय सलवणी काम नासतना सैरीक नासतना भुरग्याचे देणे नासतना अशें विविध अकंतान विविध मनपासान आसलेले हांव जाल्यार सगळे सम्य मुखार दवरया सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्गनी संसार सरात पूण म्हजी उतरां सरशिनान तुज्या भोव भगिवंती माये मरियेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा इकडी भर मागया आमी ह्या पुणतळाक येवच्या हर एका भक्तिकांक मागलेलें फोव जायशें समेचें समाधान समेचो संतोष समेचें उल्हास निरंतर तांकां फोव जावं दी हांगासर येवच्या भक्तिकांक आनी हांगासर माध्यम मुखांतर हें नवें मीस करतात त्या सगळ्या भक्तिकांक समेची कृपा समेची भलायकी समेचें समाधान समेचो संतोष आनी समेचें उल्हास निरंतर फोव जावं दी म्हूण मागे हांगासर अदीक सडी संख्यान भक्तिकां येवं दीत झरींतलें पिवूं दीत जिविताचें काण सेवूं दीत संतोश जावं दीत म्हूण मागया सगळी मागणी सांगाता गुंतून आमी मागया ए अजबाच्या जेजू बाळका कदीन आनी बेजारायन बरयल्या आमच्या काळजांचेर एक काकोळची ती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले विरमोदेन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्याक सदा सर्वदा आमेन इकडी बोर समयान केल्ल्या बरेपणाचो उपकार भोवडया दोळे धांपया आमचे हात अर्द्याचे दवरया ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवया 5 जाण असो ताप शीळ कुंकली गूण जाल्या 6 जाणांची एलर्जी गूण जाल्या 2 जाणां अस्थमा गूण जाल्या 3 जाणां काजरी जवळ भुरग्याचे देण्या फोव जाला 8 जाणां बरी सैरी फोव जाल्या 11 जाणांक बरी कामां फोव जाल्यान 9 जाणांची धरिल्लीं कामां पंदा पावल्यांत एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून गेला 11 जाणांची रीण फारीक जाला 3 जाणांक बरें रिजल्ट फोव जाला 3 जाणांक युकेवेची विजा मेळ्ळ्या 2 जाणांक मोतीक समाधान मेळ्ळां आनी 28 जाणांक विविध कामां लाभल्यांत बरेपण लाभलां ह्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमचीं अर्गां गुंतया आनी जेजूक अर्गां दिवया ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या कितें व्हड उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणारो सांबाळणारो आमची सगळी पातीनी आमी तुजेर दवरता तुज्या अजपाच्या इमाजी मारिफात तुजी सगळी भक्त्यान दुसराव दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सुमयाचें नांव आमचो आदार सुमया दयेन आयक म्हजें मागणी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुणकची सकत पिडेस्त कुडेक लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय
ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्ट दिल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुझ्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवे जोडून तांकां आदार साव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सेवा राहून तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो राहून तुमकां सांबाळ, तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाटून, तुमच्या फाटल्यान तो राहून तुमचे राखण करूं, तुमचे वयर तो राहून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. उबी रावया, जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सुमेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं. प्रार्थया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा, ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा पासून तुका मेहरगान दिता. ह्या पुणतळाक तुजे सवय थोडो वेळ करसूंक आमकां फोव केल्ल्या पासून तुका मेहरगान दिता. आतां आमी जेवणाक येतली जाल्यार ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवण तयार करूंक वावरलेल्या रोजारमाई वाड्याकारांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच जेवण हें आसा करूंक दान दिल्ल्या समेजदानींचे तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो आनी वावटीचो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी मेळोसो कर म्हूण मागता. हें जेवण जेवतल्या हर एकल्यांक तुजे कृपेन बर कुडीच्या वाडावडीक ते उपकारता. आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर वावरूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी तेरास करता ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगळ भावपणीनो भोवभक्तीपणांत आमी साधना मेहनांत आराधनांत वांटिल्ली जावन समयाची बेसांव वाजोवन घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. Koslon, faslon, porondi, bui kampon, sopondi. Vishwasi mojo, mokto balso, samsona kedi. Molop koslon, faslon, porondi, bui kampon, sopondi. विश्वासी मुझो मुक्त बाळसो समसोना केरी. विसरत गाये गावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना. विसरत गाये गावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो मोजोस करून विसलो. हातांत ताळवेल लिकून तुजें नांव सावळेंत लिपयलो. कुसव्यांत आसता तुका
आकारलो मोजस करून विसलो हातात ताळवे लिखून तुझे नाव सावळीतली पयलो विसरत काय कावय आपल्या पानो शिवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरत काय कावय आपल्या पानो शिवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्त्या मनान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.